फाटले कितलेशेच दीस जाले मडगांव पालिका वेगवेगळ्या कारणाक लागून चर्चेत आसा। आता परतून एक फावट पालिकेचो कारभार गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडला। 2014 सावन शारांतल्यो कितल्योशोच इमारती धोकादायक आसात म्हणून पालिकेनूच जाहीर केल्ले, मात हातूंतले एकाय पालिकेचेर अजून मेरेन कारवाय केल्ली ना। रस्त्या कुशीकूच ह्यो इमारती आसात। आता अजापाची गजाल म्हणल्यार जी एक बिल्डिंग पालिकेन धोकादायक म्हणून थारायल्ली तातून शोरूम चलोवपा खातीर पालिकेन परवानो दिला। हे कसल्यांनी काय म्हणून आदलो नगराध्यक्ष आणि काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोचो प्रश्न। हे सांगपा म्हणल्यार अनसेफ बिल्डिंग्साचें जे प्रकरण आसा तें 2012 साकून चलता। 2012 आनी आमकां कशें कळ्ळें त्या टायमार कित्याक त्या लिस्टान ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डिंग जी हांगा आसा ओल्ड मार्केटान आसा ती त्या लिस्टार आशिल्ली म्हणून आमकां कळ्ळें। आनी आमकां एटलिस्ट आमकां इट इज अ पीस ऑफ हिस्ट्री हेरिटेज बिल्डिंग आनी ती त्या लिस्टार आहा म्हणून आमकां तें कळून येयलें की कितें तरी हें चलतालें म्हणून डेमोलिश करपाची ओल्ड स्ट्रक्चर। आनी हातूंत आमकां एक दिसून येता की जे हें केल्लें ओल्ड बिल्डिंग डेमोलिश करपाक एक हें सुरवात जाल्ली तो एकूच हेतू आशिल्लो म्हणल्यार खंय तरी रिडेव्हलपमेंटा खातीर बिल्डराचो इंट्रस्ट पळोवपा येयला। ज्यो एक्चुअल डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग जी आसा जी सामकी अनसेफ बिल्डिंग्स आहा ती आज तशीच आसा। कोण तांकां हात लायना आनी कोण एक हेंवूय करना प्रोसेसूय करना की ती डिमॉलिश करता। फक्त डिमॉलिश जाता ती कोणाच बिल्डरान सपोज सगळें सेटल केल्लें आहा जाल्यार तेन्नाच तें डिमॉलिश जाता कित्याक तांकां एक्स्ट्रा एफआयआर मेळटा। आतां आमी पळयलां हांगा रेल्वे गेट काडून सिंडिकेट हॉटेल आशिल्लें ती आनी सामकी इतली हें आसा केन्ना पडपाक शकता। मागीर हे सायडीन गोवा गेस्ट हाऊस म्हणा ते लोटलीकर बिल्डिंग म्हणनाका हांगा ग्रेस स्टेजच्या फाटल्यान बिल्डिंग आसा। आनी हांगा आतां लेटस्ट जी लायम लायटा येयल्ली आहा म्हणटी आतां पॅरागॉन जे शोरूम घातले ती अनसेफ बिल्डिंग म्हण गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान हें केल्लें आहा डिक्लेअर केल्लें आसा 2018 सर्टिफाय केल्लें। इट इज अनसेफ नॉट ओन्ली अनसेफ बियॉन्ड रिपेअर्स म्हणटे आनी सांगलें तें म्हळ्यार तूं रिपेअर सुद्दां ते करपाक प्रयत्न केलो जाल्यार ते इट कॅनॉट बी रिपेअर्ड म्हणून इतली सर्टिफाय केल्लें आसा। आनी त्याच प्रिमायसिसांत आमचो मडगांवचो आमदार आनी मडगांवचो चेअरपर्सन शोरूम इनॉग्रेशन करतात। अनसेफ म्युनिसिपालिटी डिक्लेअर करता नोटीस धाडटा तांकां 2018 आनी त्याच अनसेफ बिल्डिंगान परमिशन दिता ट्रेड लायसन दिता। आनी ताजे उपरांत मातशें इल्लो बोवाळ जाले उपरांत त्या फ्लॅटान जे कोण रावताले तांकां नोटीस दिवन भायर काडिल्ले तर ताणीच मागीर कंप्लेन केली की आमकां भायर काडले आनी तांकां कशें शोरूम घालपाक दिले काय म्हण। पालिकेन कितें अनर्थ घडपाची वाट पळोवची न्हय, धोकादायक इमारती बेगोबेग उडोवच्यो म्हणून दिनेश काकोडकाराची मागणी। ह्यो ओल्ड बिल्डिंग म्हणल्यार एक कम से कम 20 तरी बिल्डिंग आसतल्यो त्यो खूब 100 वर्सां मायज जाल्या ताका। त्यो म्युनिसिपालिटीन तेजो सर्वे करून त्यो आयडेंटिफाय बी केल्ल्यो पूण त्यो डेमोलिश अजून जाले ना। म्हाका दिसता मडके बाजारांत एक तेंच्यांनी डेमोलिश केल्या रियल हॉटेल कितें आशिल्लें थंय प्लस एक लोटलेकार म्हणून व्हडली बिल्डिंग आसा। मागीर एक सिंडिकेट हॉटेल आशिल्लें गेटी कडेन ती एक ओल्डेस्ट बिल्डिंग लाफ्लोरा कडेन एक आसा रेमंड शोरूमा कडेन। ह्यो जर समज बिल्डिंगेचे कपशे ऑलरेडी पडटा तेंचे सरयो बिरयो सगळ्यो दिसतात आनी ह्यो कोणाचेर पडचे आदीं म्युनिसिपालिटीन मातशें तेंचेर एक्शन घेवचें कित्याक ना जाल्यार फाल्यां ट्रॅजेडी जाली जाल्यार म्युनिसिपालिटीक ब्लेम करतले लोक तुमी कितें करताले पळयलें ना म्हणून। हे तुमकां अलर्ट करपा लागून न्ही हांव चेअरमॅनाक सांगता मातशें तुमी रावंड मारून ह्यो पळोवच्यो आनी बेगिना बेगीन त्यो डेमोलिश ऑर्डर काडपाच्यो अशें म्हाका दिसता। गौरांग प्रभू मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।